Just imagine. इश्टानो अशें म्हणटात की आमच्या गोंयान आयज हेल्थी पॉलिटिक्स ना. तशें जर आसत जाल्यार अनहेल्थी पॉलिटिक्स कित्याक जालां हें आमकां एका दोतोरा परस कोण बरें सांगतलो. दोतोरा परस बेस्ट सांगूच शकना. आमी डॉक्टर राजन कुंकळकाराक मेळोया आनी आमी विचारया की आयच्या राजकारणान अशें अनहेल्थीनस कित्याक जालां आनी आमच्या राजकारण्यांक कसली दुखणी आसा की ते तेंचें हेल्थ बरें ना जाल्यार पॉलिटिक्सूय मागीर अनहेल्थी जातलें न्ही. So we'll speak to Dr. Rajan Kukalkar, who is, I don't think is that busy these days. Just imagine. दोतोर तूं सगळ्यान सिनियर मोस्ट दोतोर असल्या कारणान तुका ऑब्वियसली 100% तुका लोकांची नाडी खबर आसतली. ओके सो आयची पॉलिटिक्स खंय अनहेल्थी जाला. सो कितें दिसता तुका म्हणजे आमच्या पॉलिटिशियनांक कितें अशी दुयेंतां बी आसा और तांकां दुयेंतां आसा म्हणून पॉलिटिक्स आमचें आयज अनहेल्थी जाला. आमच्या सीएमाक कितें प्रॉब्लेम आसा सांगा तुमी. कितें प्रॉब्लेम सीएमाक? Hypertension, chest discomfort, and breathlessness. Breathlessness. But after his Delhi visit, he was complaining of knee pain. धोपरा दुखता अशें तो म्हणटालो. But his breathlessness has improved. ओके सो आफ्टर दिल्ली विजीट ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लेम ताचो सॉल्व जालो सीएमाचो. पण ताका नी पेन नवे प्रॉब्लेम डेवलप जाले ते नी पेन. दोतोर आमी तुमकां कितें विचारता आनी तुमी कितें सांगता बेश्टे. हांवें एक्चुली तो क्वेश्चन विचारूच ना. बरें दोतोर सोपटे आनी पाटणेकरान BJP सोडलेल्याक पर्रीकराकूय कितें मातशें हेल्थ प्रॉब्लेम जाला सुरू अशें आयकलां आमी. तो तुजे कडेन येता न्ही चॅकअपाक बी. सो कितें प्रॉब्लेम कितें पर्रीकराक कितें प्रॉब्लेम जाला? His all reports are available because he is under observation and investigation. So the moment his reports are available and plus his BP is stable. पर्रीकराक कितें प्रॉब्लेम जाला तें सांग. आमकां बेश्टो हांगा थंय ह्या वॉर्डान त्या वॉर्डान भोंवडू नाका. Basically at the moment his high BP is the major problem. कितें सांगता दोतोर? पण दोतोर हांव तुमकां कितें विचारता आनी तुमी कितें भलतेच बेश्टेच कितें सांगता. हांवें तसो प्रश्न विचारूंक ना तुमकां. पण दोतोरान तशी उत्तरां दिल्या. हांवें खरेंच दोतोर तुमकां फोन येता दिसता मातशें पळय. आवयस न्यू मोबायल. म्हाका दिसता मसाला कंपनीचो मोबायल आसतलो असो दिसता. हॅलो दोतोर, हालीं म्हाका जेलो काय भूक लागना आनी रातची न्हीद बरी पडना दोतोर. पूण बायल म्हणटा की हांव रातभर घोऱ्यांत आसता. हें सगळें कितें चल्लां दोतोर? पण एक मिनीट दोतोराक फोन मोबायलार येयलो आनी तिणें रिसीव केलो लँडलायनीचेर. वॉट इज दीस? जस्ट इमॅजीन. अशी येते कितें करता दोतोर? Just imagine. आयज हांव म्हजो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे म्हजो बूक बरयता. हांव अवचीन कित्याक. पयलीं प्रिफेस बरोवया. हांव परेश परब. अवचिनगिरीन असली मजा आसा की ती अनुभवपाक हांवें प्रत्यक्षान भरपूर अवचिनगिरी केली. म्हाका स्वता हांव अवचीन जालो. येस बेस्ट सुरवात जबरदस्त आसा री. जस्ट इमॅजीन ही आपोआप म्हणजे मनानसून आनी काळजासून भायर येयलेली ही कला आनी ती म्हाका आत्मसात जाली. आनी ती आत्मसात जातकूच हांवें ती म्हाज्या बुकार हांवें उतरयली. आनी ताचे मागीर अरे पुंडलीक बाब तुमी केन्ना येयले? भोगूच ना हांवें तुमकां. पुंडलीक बाब तुमचो आशिर्वाद आसूं न्ही आं म्हाका. तुमचें बेसांव आसूं न्ही म्हाका. हांव एकाच टायमार तुमकां सांगता हांव 2 बुकां बरयता. 2. म्हाज्या पयल्या बुकाचें नांव हांव अवचिनगिरी कित्याक करूं आनी म्हाजें दुसरें पुस्तक जें हांव वांगडाच बरयता जस्ट इमॅजीन कित्याक करप. आतां मेरेन हांवें 20 पानां बरयल्या पुंडलीक बाब. तुमचें कितें मत की एका लेखकान एका सुजाण लेखकान एका टायमार 2 पुस्तकां बरोवंक हातीन घेतल्या ते बरोबर? कितें मत तुमचें?
पूण सांगपाक हांगासर खूब आनंद जाता की योग्य मनशा कडेन ही 2 पुस्तकां पावल्या. ये शी पुंडलीक बाब, तुमच्या ह्या उतरांनी म्हाका कितली उर्बा मेळ्ळा खबर आसा. म्हाका सदांच सगळे रिडिक्यूल करताले, पण तुमी म्हाका सांगले आतां हांव ही बुकां कंप्लीट करतलोच. डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए आपडी पडे बरें ओके. बरें पुंडलीक बाब, ह्या 2 पुस्तकांचे साहित्य एक करपाक हांवें कितली अवचिंतपणां केली जाणा पुंडलीक बाब लायफान म्हाज्या. साहित्याचो सगळ्यांत जर कितें व्हडलो गूण आसत जायत जाल्यार तो हो गूण. आनीक कितें मागू देवा, आनीक कितें मागू हांव. पुस्तक बरोवच्या पयलीं, रिलीज जावच्या पयलींच म्हाका पुरस्कार मेळप देवा. आनीक कितें म्हाका आयज कितें दुसरें मागचें आहलें हांवें. पुरस्कार पयलींच मेळ्ळो, आतां आनी पुस्तक कित्याक बरोवप, गरजूच ना. ओके बाय बाय. Just imagine. इश्टानो, एका शाळेन एका बाईन आपल्या भुरग्यांक सांगलें की लास्ट 10 वर्सान इंडियन जे रियलिटी शोज जाल्यार ते म्हणजे 10 बेस्ट रियलिटी शोजांची नांवां बरोवन हाडा म्हणून. सो खुबश्या भुरग्यांनी हाडल्या. एका भुरग्यान हाडलें, बंडू म्हणून सारको मस्त भुरगो आसा, तेणें हाडलें की टीचर आपणे 10 बेस्ट रियलिटी शोज जे 10 वर्सां लास्ट चालू आसा ते हाडले म्हणपालो. बाईन वाचले इंडियन आयडल सीझन 4, रोडीज सीझन 5, कौन बनेगा करोडपती सीझन 5, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज सीझन 5, बिग बॉस सीझन 5, झलक दिखला जा सीझन 8, बुगी वुगी सीझन 10 और 11 मे बी. आणि माई लास्ट रिवर प्रिन्सेस, रिमुवल ऑफ रिवर प्रिन्सेस सीझन 2. ती बाई म्हणपाली हे कोणें घाल सांगलें तुका रिवर प्रिन्सेस रिमुवल सीझन 2 म्हणून, हो रियलिटी शो. तो भुरगो म्हणपालो बाई इट इज रियलिटी न्हू एंड इट शोज एट कांदोळी रिवर. सो म्हाका लास्ट 10 वर्सान तो शो चालूच आसा न्हू, तो आजून मेरेन सॉल्वूच जायना. सो अशी भुरगीं दे इश्टानो. आनी इश्टानो पयर अचानक व्हडलो पावस येयलो आनी हांव तेन्ना वास्को आसलो. हांवें जॅकेट बिकेट कांयच घेवंक ना आनी कांयच ना, केदो व्हडलो पावस. आतां म्हटलें कितें करूं देवा. बेगीन हांव धांवत तिलक मैदानान गेलो. थंय म्हटलें शेल्टर बी आसतलें आनी थंय हांव रावतलो म्हणून. पळयल्यार तिलक मैदानान म्हाज्या परस ते जे फुटबॉल पळोवंक गेले तेंची हालत बाबड्यांची चड खराब आसली. सो 2 गजाली शिकलो इश्टानो की केन्नाच खंयच्याच म्हज्या इश्टांक और खंयच्याच टिमीक हांव एश्युअर करचो ना की फातोर्ड्या आमी फ्लड लायटीन मॅच खेळोया. आनी दुसरी पावस येयलो काय तिलक मैदानाचेर केन्नाच धांवप ना शेल्टराक. Just imagine. बरें कांय दिसा पयलीं म्हज्या एका इश्टाक घुंवळ आयली इश्टानो. ताका घुंवळ येयली आनी तेजेर आमी सोडा मारलो, ताका कांदो लायलो नाकाक, ताका सॉक्स सुद्दां दिलो वास घेवपाक, पण कसोच तो म्हाजो इश्ट शुद्धीर येना. मागीर कितें केलें, एका म्हटलें हें दृश्य दाखय म्हटलें, कशें तरी ताका उठे आनी हें दृश्य दाखय. तें म्हटलें पळोवन तो खडबडोन जागो जातलो म्हटलें. पर्रीकर आनी रवी नायक एकामेकाच्या सायडीक बरे बसल्या. हे पळोवन भल्या भल्यांची विकेटी उसळ्यो. जाल्यार हो घुंवळ येयल्लो मनीस कित्याक उबो रावचो ना. हें दृश्य पळोवन तो मातसो शुद्धीर आयलो इश्टानो. आतां म्हटलें मातसो शुद्धीर येयलात न्ही, हेका आनी एक दुसरें पावरफूल दृश्य दाखोवया. तें पळोवन हांव सामको शुद्धीर येतलो. रवी नायक आपलो बँक अकावंट कितलो आसा आनी आपल्या बँक अकावंटान कितले पयशे आसा हे पर्रीकराक दाखयतालो एटीएमान वचून. हें दृश्य हांवें म्हाज्या इश्टाक दाखयलें. शिप्पण सारकें आंगार येयलें. हें दृश्य पळोवन म्हाजो तो इश्ट आतां सोमतो कोमान गेला. ताका डायजेस्टूच जायना की रवी नायक आपलो बँक बॅलन्स पर्रीकराक सांगता आनी दाखयता म्हणून. आनी तेच्या मागीर पर्रीकरानूय म्हटलें तें पळोवन मागीर खंय की अशें 2-3 हजार करोड बँकेन आसप ही आयज काल नॉर्मल गजाल. कितें व्हडलें आसल्यारूच आपूण आवाज उठयतलो म्हणून. जस्ट इमॅजीन. Just imagine. इश्टानो, तुमी म्हणटले हो कितें पिशापणां करता. राजा मासा गोंयचो आवाज ह्या स्पर्धे खातीर म्हाजी तयारी सद्या सॉलिड चालू आसा. हांव कॉम्पिटिशनाक आतां रिकॉर्ड म्हणपाचो आसा आनी ती रिकॉर्ड थंयच्या बसलेल्या ऑडियन्साक ती रिकॉर्ड हांव आयकून तेंची हांव काळजां जिखून घेतलो. येस
इतली म्हाजी पावरफूल रिकॉर्ड आनी ती रिकॉर्ड तांकां आवडटलीच ऑडियन्साक हांगा बसलेल्या. दुबाव ना भितर. पण ती रिकॉर्ड तुमकां कशी लागली हें मात मागीर तुमी म्हाका सांगूंक विसरो नाका. तुमी म्हाका मेल करून सांगात. मेल करात paresh@prudentmedia.in हाचेर. और तुमी म्हाका SMS करून सांगूंक शकता. टायप करा गोंय FB, मॅसेज तुमची टायप करा, स्पेस सोडा न्ही, आनी ती मॅसेज टायप करा तुमचें नांव आनी जागो, आनी ती मॅसेज धाडा 59898 हाचेर. 59898 हाचेर तुमी धाडा. आनी इश्टानो, नाव टायम फॉर सम मायंड ब्लोईंग म्युजीक. म्युजीक टू ऑल दीस ब्युटिफूल अँड डिसेंट ऑडियन्स. म्युजीक. हॅलो, 12 Just imagine. थँक्यू. ओके, फायन. एप्लॉज ना, काय नजो. म्हाजें आर्ट तुमकां समजचें ना. तुमी जी ऑडियन्स आहा पळय तुमकां मातशें म्हाजें आर्ट समजचें ना. तुमी कितें म्हणटले, ह्या आपल्याचेर अत्याचार केले म्हणटले. पण म्हाजें आर्ट समजपी एकूच मनीस आसा आनी तो गोंयान येवन गेलो. येस, लता मंगेशकरजी. तीच जाणा हांव कितलो बेस्ट गायक तो. काय नजो, तुमचो रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेळोंक ना म्हणून हांव कितें डावन जावचो ना आनी हांव फ्रस्ट्रेटूय जावचो ना. इश्टानो, केन्नाच लायफान फ्रस्ट्रेट जावंक फावना. मनशान म्हणटा तें कशें आसूंक जाय. चर्चील आलेमावा भशेन आसूंक जाय. खंयी उबें रावपाची तयारी. फातोर्डें उबो रावता, मडगांव उबो रावता, काणकोण उबो रावता, वाळपय उबो रावता, हांव जाय जाल्यार पणजे उबो रावता. चर्चीन तुका खंयी उबो रावंक तयार आसता. तशें खंयी उबो रावन खंयी परफॉर्म करपाची तयारी आसूंक जाय आनी फ्रस्ट्रेट जावंक जायना. हो मॅसेज बरो पास केलो हाणें. आनी इश्टानो, म्हाका अशें आयकोंक येयलां की तुमकां खंय थोड्या जाणांक आमच्यो कोंकणी बातम्यो आनी आमचे इंग्लीश बातम्यो आनी आमचे कांय प्रोग्राम तुमकां खंय चुकता खंय मदीं मदीं. तुमी बिजी आसता न्ही, बिजी शेड्यूल. कित्याक तुमी भिता? कांयच प्रॉब्लेम ना. आतां तुमकां जर इंग्लीश न्यूज, कोंकणी बातम्यो किंवा आमचे प्रोग्राम चुकले, कांयच भियोनाका. तुमकां ते परत नेटार पळोवपाक मेळटले. आमी आतां नेटार एवेलेबल आसा. तुमी लॉगीन करा www.prudentmedia.in आनी लॉगीन करतकूच तुमी पावतले. यू वील एंटर आवर प्रुडंट मिडिया वर्ल्ड. तुमकां जाय त्यो कोंकणी न्यूज, इंग्लीश न्यूज आनी आमचे प्रोग्राम्स तुमकां जाय तेन्ना जाय थंय पळोवपाक मेळटले. सो विसरो नाका लॉगीन करपाक www.prudentmedia.in. आनी इश्टानो, इतलें म्हणून हांव आयची कार्यावळ हांगाच हांव सोंपयतां. परत मेळोया फुडल्या मंगळारा. तो पर्यंत तुमच्या ह्या ग्रेट सिंगर इश्टाक तुमी विसरो नाकात. देव बरें करूं. ती रिकॉर्ड म्हाका कोणें दिल्ली भोजपुरी. हांवें पयलीं दुसरी थीम सांगलेली मरे. रिस्पॉन्स पुअर म्हणून कितें फकाणां जाल्लें.